मडगाव स्टेशन रस्त्याकुशीक आशिल्ल्या फुटपाथीचेर सध्या भायल्या राज्यांतल्या कामगारांचो उपद्रव वाडला। भायल्या राज्यांतल्यान आयिल्ले हे कामगार फुटपाथींचेर रावतात, थंयच न्हिदतात, जेवतात, तशेंच सोरो पिवन धुमशणां घालतात। ह्या फुटपाथींचेर घाण करून दवरतात। हाका लागून थळाव्यांक त्रास सोंसचो पडटा। हे कामगार सोरो पिवन न्हिदतात, हळशीक करतात, ताचेर कोणाचेंच नियंत्रण ना, अशें थळावे नागरीक सांगतात। हे विशीं नगरपालिकेन कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान थळाव्या नागरिकांनी तिडक उक्तायल्या। अशा तरेच्या प्रकरणांक लागून मडगावची इमेज पिड्ड्यार जाता, अशें थळाव्यांचें म्हणणें। मडगाव स्टेशन रोड एक जुनी स्टेशना कडल्यान आमी 25 वर्सां पयलीं नव्या स्टेशना कडेन शिफ्ट जाले। आमच्या आमदाराक त्या वेळार जाय जाल्यार हो परिसर बऱ्या भशेन करूंक जातालो, पूण ताणें थंय लक्ष दिलें ना। आनी आज आमचें नवें स्टेशन आनी तो परिसर सगळो बकाल जाला। ताचे दृश्टीन तो फुटपाथ लायटी घालून ते सुंदर ब्युटिफिकेशन करता, मान्य आसा, पूण मूलभूत जी आसा, लोक जे थंय येतात, रावतात, न्हिदतात, हळशीक करतात, ताचे कोणालो कंट्रोल ना। थंय कितलेशे खावपाच्यो वस्तू आसात, विकपी दुकानां आसात। फाटीं एफडीएन थंय रेड केली आनी ते मुख्य म्हणजे कितें, तांची लायसनां आसा हातगाड्याची, रस्सा आमलेट विकपाची आनी कितें, ती गाडो मुखार दवरून फाटल्यान व्हडली हॉटेलां घातल्या, टेबल जाले, टेबल खुर्च्यो घालून लोकांक जेवणां हे ते सगळें सर्व करतात। थंय उदका कनेक्शन ना, सिवेज डिस्पोज कशी करतात कोणाक कांय खबर ना। सगळी घाणेरड्या वस्तींत ते प्रकार चल्ल्या। म्युनिसिपालिटी हाचेर कित्याक एक्शन घेना? म्युनिसिपालिटी कोण अडयता? सीओ कित्याक एक्शन घेना? त्या परिसरांत 2 झोपडपट्टी जाल्या नव्यो, खंयच्या फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल टू डिस्ट्रिक्ट फायर स्टेशन। म्युनिसिपालिटी कित्याक एक्शन घेना? सीओ कोण अडयता? सीओ कोणा भिता? तुमी लोकांनी मातशें आतां लिगल कोणाले मातशें इलिगल एक मातशें कितें जाल्यार तुमी धांवट येता रोखडे, नोटिसी सर्व करतात। आमच्या गोंयकारांक हांकां प्रोटेक्शन कित्याक जाता की फुटपाथार कितें एक प्लास्टीक घालतात, धंदो सुरू करतात, म्युनिसिपालिटी कांय करना तांकां। थोड्या तेंपान तांकां रावपाक झोपडी मेळटा, ह्यो सगळ्यो सुविधा तांकां फुकट मेळटात। म्हणजे लोक धांवून धांवून गोंयांत कित्याक येवपाना? कारण तांचे सगळ्यो सुखसुविधा जाल्या। इलेक्ट्रीक कनेक्शन इलिगल हाका रोखडे फटाफट मेळटा। तुका आनी म्हाका लायटीची कितें जाल्यार आमकां पावटी मारची पडटा थंय डिपार्टमेंटांनी। आधार कार्ड हे तें करपाक आमकां पावटी मारची पडटा, पूण तांकां घरा कडेन डिलिव्हरी मेळटा। मडगांवच्या फुटपाथाचेर मुंबय सारक्यो झोपडी जरी उबी जाल्यो म्हाका अजाप दिसचें ना, कारण तांकां प्रोटेक्शन आसा। तांकां बिंदास्त या तुमी गोंयांत जाय थंय जाय तें करा, हो मेसेज आमी तांकां दिल्लो आसा। आम्ही सकाळी जेन्ना पळय मॉर्निंग वॉकाक जेन्ना पळय वता खंयच्याय हातूंच्या भागात, स्पेशली ते पळय आमचे पिपळापेट टू रेल्वे स्टेशन रस्तो पळय आसा, हांगा ह्या परप्रांतीय मजुरांनी जावं ह्या बेबद्यांनी अशी घाण करून दवरता। हे रातभर थंय धुमाकूळ घालता, त्या फुटपाथांचेर न्हिदलेले आसता, कोण पडलेले आसतात। जे पळय गोंयांत पळय सकाळी फुडें जे पळय कोण टुरिस्ट रेल्वेंतल्यान देंवोन येता तांकां हें सगळें चित्र पळयतात ते म्हणटात हें म्हणजे गोंय काय म्हणून। सो गोंयची जे पळय इमेज आसा, मडगांवची जी पळय इमेज आसा ती सगळी पाड पडटा। सो हें आमी खंय तरी सुदारपाक जाय। शासनान हाजेर भर घालून ही पळय बार्रां तावेर्नां कितें रातभर चलता, जावं टायमा भायर चलता, जावं खंयची खंयची पळय आसा ताचेर खंय तरी रोख घालपाक जाय। आनी हातून हे जेणे करून हे बेबदे आसा ते खंय तरी कंट्रोलान येतली अशी आमची एक आशा आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णीकार।